थंय तुमकां कितें करतले तुमी? थंय तुमचो कॅन्डिडेट आसा ऑलरेडी. युतीची उलोवणी जातली. केंद्रीय नेते, स्थानिक आमची भुमिका आमी मांडटले. सदांच आमचे भुमिकेक सदांच जोर आसतात. कारण केंद्रीय नेत्यांक सुद्दां अध्यक्ष, संघटना, मुख्यमंत्री हे आनी केंद्रीय नेते सारासार विचार करून हे सगळे हाचेर मागीर सिटींग अरेंजमेंट आसता तो आसता. तो तातूंत भितर जातलो. आयच्या हातूंत भितर आमचो पार्टनरूय आसा. वेवस्थीत फुडें वचपाक जाय आनी वता. सो बीजेपी काय प्रॉब्लेम ना ढवळीकर थंयसर काम करता सध्या ते म्हणल्यार सांगलें न्ही, थंय आमचो रितेशूय काम करता, थंय दळवी काम करता, थंय बाकीचे काम करता, खूब जाण काम करता. पण तशें म्हणजे प्रत्येक कडेन ते म्हटलें की तेड वाडपाची ना. भारतीय जनता पार्टीची हें वाडपाक जाय, लोकप्रियता आनी लोकांचें मत वाडपाक जाय. ताका प्रयत्न आसता. लोकांची मागणी आसली की रितेशाक थंयसर तिकेट दिवची म्हणून ते लोकांची मागणी आसा, पण त्याच बरोबर परत म्हटलें न्ही, लोकांची सगळ्यांची मागणी आसा की रितेशाक दिवची. पण सगळे हातूंत भितर पार्टीची एक वेगळी नीती आनी परत एक रीत आसता. ते रितीचे भायर कसो उलोवपाक वतलो? हांव वचूना. लास्ट म्हणल्यार ते एसटी समाजाचो अजून इश्यू अजून रिजॉल्व जावना आनी कितले